गांवकार वाड्यावयल्या बेकायदेशीर हॉटेल प्रकल्पाचेर उच्च न्यायालयान चाबूक ओडल्यात आणि ह्या बेकायदेशीर हॉटेलांची एफिडेविट कोर्टात सादर करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला। ह्या एफिडेविटांत थळाव्यांची घरांय आयल्यात, देखून मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। ह्या विशयाचेर सविस्तर चर्चा करपा खातीर परत एक फावट बसका आपयल्या अशें जितान सांगले। आमचे हरमलचे स्थानिक जे आहात, स्पेशली गिरकार वाडो, ते खंय तरी सगळे एंटायर फिशरमॅन्स कम्युनिटी आणि ते कितलेशेच वर्सां पिढयांनी आपले तो धंदो वेवसाय करता आणि खंय तरी कोस्टल बेल्ट आसल्या कारणान खंय तरी ते रेजिडेन्शियली आपल्या घरान खंय तरी कोण तरी फॉरेनर जावं टुरिस्ट जावं खंय तरी रावतात। तो आतां कितें जाला, थंय इश्यू जाला, आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिला की सर्वे करपाचो, जो जे इल्लिगल स्ट्रक्चर्स आहात ते आयडेंटिफाय करपाचे आणि खंय तरी भायलो कोण तरी दिल्लीकार थंय येवन एक इल्लिगल स्ट्रक्चर बांदले आणि ते स्ट्रक्चर बांदल्या कारणान ते कोणी तरी कंप्लेंट केली। त्यामुळे आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टान कितें केलें, इन्स्ट्रक्शन्स दिले ते सील करपाचे आणि डेमोलिश करपाचे। मीन वायल सायडीकूय स्ट्रक्चर्स खंयचे दिसले जे आनी कोणाचे आसले, सो ते हे केले। मागीर ते कन्फ्युजनां वाडोंक लागली, सो तेका लागून सगळे जाण आमचे स्थानिक थंय हरमलचे आसले ते पॅनीक जाले। गिरकार वाडो न्हय, एंटायर हरमलचे आयज मेजॉरिटी सगळे विलेजर्स येयलेले, सो ते मातशे पॅनीक जाले, कित्याक आमी इतली वर्सां पिढ्यान पिढे ते घरान रावता आणि आयज घर जर झाप करून सरकारान हायकोर्टान ऑर्डर दिली डेमोलिश कर म्हणून, जाल्यार तेंकाय तो मातसो भंय कसो दिसलो। कोणाकूय दिसता कोणाच्या घराचेर येता तेन्ना भंय जाता, पूण खंय तरी इल्लिगल एक्टिविटीज हे भायले लोक येवन करतात थंयसर, हे 100% शुअर, हे आमी सहमत आहात। पूण स्थानिकांक, आमच्या गोंयकारांक, म्हणजे ओरिजिनल गोवन्स जे इतली वर्सां हांगासर ओरिजिनल गोवन्स आहात तेंकां खंय तरी न्याय मेळचो म्हणून तेंच्यांनी रिक्वेस्ट केली की आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मेळोन आमचे कितें दुखणें आहा ते सांगचे आणि तेंकां सजमोवचें। पूण आतां सद्या कितें सगळें आहा ते आमच्या ऑनरेबल हायकोर्टाच्या हातीन आहा आणि आमी ट्राय करतात मॅक्झिमम आमचे कडल्यान कितली मदत तेंकां करूंक मेळटा ती डेफिनेटली आमी करतली। एश्योर तेंकां इतलेंच केलां की 4 तारखेक आमची मिटींग बसतली, म्हणजे सगळे जाण एजी जावं, हांव एनवायरमेंट मिनिस्टर आमचो, परत CM जावं, हे सगळे बसून डिस्कस करतले कितें हेचेर आमी करूं शकतात, सोल्युशन काडूं शकतात काय। कित्याक हायकोर्ट म्हटले खंय आमीचे हात बांदलेले उरतात, सो आमी आमचे हायकोर्टाक हे करूं शकना गव्हर्मेंट, सो तेका लागून कितें सोल्युशन मेळोवंक शकतात ते आमी प्रयत्न करतले। गोंयचे लोक हायकोर्टाच्या इन्स्ट्रक्शन म्हाका मेळपाक आयिल्ले, हायकोर्टान इन्स्ट्रक्शन दिल्या की तेंची इल्लिगल स्ट्रक्चरां ती डेमोलिश करची म्हणून। त्या विशयाचेर आमचे CRZ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरमेंट ह्या सगळ्यांची मिटींग 4 तारखे दीस लायल्या। जे कितें लिगल आहा ते सेव करपाचो आमचो प्रयत्न आसा, त्या अनुसार तांकां कितें आहा तें सोल्युशन आनी हे आमी दिता। सो डेट एकदां पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, एनवायरमेंट ह्या सगळ्यां कडल्यान मिटींग जाली तें डिसायड जातलें, तांकां वॉटेवर लिगल आसतलें सपोर्ट जो कितें आहा तो सरकारा कडल्यान मेळटा। पेडण्यात उदकाचो उणाव आसा आणि व्हडल्या प्रकल्पाक लागून थळाव्यांचे हाल जातात। जो मेरेन पेडण्यात 30 MLD उदका पुरवण प्रकल्प येना तो मेरेन कसल्याच वेवसायीक प्रकल्पाक परवानगी दिवची न्ही अशी मागणी करपी निवेदन हांवें मुख्यमंत्र्याक भेटयला अशें जितान सांगले। उदकाचो आजून मेजर प्रॉब्लेम सॉल्व जावंक ना आणि आयज जर आमच्या स्थानिकांक जर उदीक सारकें मेळना जाल्यार म्हाका जर येदे व्हडले प्रोजेक्ट जर येयलेत, हाय एंड विलाज येयल्यात, फ्लॅट्स येयल्यात, कमर्शियल एक्टिविटीज व्हडले व्हडले जावंक लागले, जाल्यार आमचे जे स्थानिकांक त्रास जाता आतां ते फुडें इन फ्युचर परत कंटिन्यू उरतले। आयज आमी 30 MLD प्लांट थंय कित्याक हाडला, आमी 30 MLD प्लांट हाडला की आमच्या ज्या स्थानिकांक मांद्रे मतदारसंघाक कोणाक त्रास जावंक जाय उदीक 24 वरां मेळपा खातीर, आणि येदे व्हडले जर प्रोजेक्ट अचानक झपझप करून येवंक लागले जाल्यार आमी जो प्रोविजन फुडल्या 20 वर्सांक केला ते खंय तरी 2-3 वर्सांनीच काबार जातले। सो तेका लागून हांवें आयज आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर निवेदन दिला, कित्याक ते PWD मंत्री आहात की जो पर्यंत आमचो 30 MLD प्लांट जायना तो पर्यंत तुम्ही कनेक्शनां खंय दिवं नाकात, आणि जर दिल्यात जाल्यार ती खंय तरी तेंच्यांनी स्टॉप करची। कित्याक प्रायोरिटी सगळ्यांक खबर आहा की आमचे गोंयकार पयली प्रायोरिटी, आणि गोंयकारांक जर न्याय मेळना आणि भायल्यांक जर न्याय मेळोंक लागलो जाल्यार आमी युजलेस म्हणपाचें। सो तेका लागून म्हाका दिसता पयली गोंयकारांक उदीक मेळो आनी मागीर बाकीच्या। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकर।